कन्सेशनांच्या रूपांतरण कायद्याक आव्हान दिवपी याचिकेची 15 एप्रिलाक सुनावणी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिली माहिती। 9 न्यायाधीशांच्या न्यायमंडळा मुखार केशीची जातली सुनावणी। वेंचणुको तोंडार आयिल्ल्यान उमेदवारांची धांवपळ। खासदार श्रीपाद नायकान लोकसभेचो जाल्यार दीपक ढवळीकारान शिरोडेच्यान दाखल केलो उमेदवारी अर्ज। शांतादुर्गा बाळीकारणीचे गडे मनयले उमेदीन। गोंयभर फामाद गड्यांच्यो करामती पळोवपाक लोटली गर्दी। परसकडेच्या देवळाकडेन काम सुरू केले जाल्यार कायदो घेतले हातात। मंदिराच्या जाळवणदारांनी दिली शिटकावणी। थळावो आमदारच हाडटा आडमेळी, पत्रकार परिशदेत केलो आरोप। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। 20 वर्सां पयलींच्या कन्सेशनांच्या रूपांतरण कायद्याक आव्हान दिवपी याचिका सर्वोच्च न्यायालयान 15 एप्रिलाक घेवपाचे थारायला, अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले। 9 न्यायाधीशांच्या न्यायमंडळा मुखार केशीची सुनावणी जातली। पोर्तुगीज टायमावेल्या एबोल्युशन अँड डिक्लेरेशन ऑफ मायनिंग लिजेस कायद्याक खण कंपनीन आव्हान दिल्ले। तेन्नाच्या पोर्तुगीज सरकारान गोंयच्या मिनेरांक दिल्ली खणींची कायमस्वरुपी कन्सेशनां रद्द करून ताचे लिजात रूपांतरण केल्ले। भारत सरकारान 1989 वर्सा हो कायदो लागू केल्लो, पूण तो चालीक लावपाक मात आरंभ केल्लो 1987 वर्सा आनी ही लिजात 2007 वर्सा सोंपली। 70 तालुक्यांतल्या खण कामगारांनी सांखळेच्या रवींद्र भवनात वचून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट घेतली। सर्वोच्च न्यायालयात गोंयची बाजू मांडपा खातीर ॲडव्होकेट जनरलाक धाडूं नाकात अशी विनवणी तांणी मुख्यमंत्र्याक केली। खण प्रस्न सोडोवपा खातीर ताणें ह्या विशयाचो खोलायेन अभ्यास करपाक सुरवात केल्या। तशेंच ताचे दिल्ली भेटीत ताणें संबंधिता वांगडा चर्चा केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले की 15 तारखेदीस जे हियरिंग लागला ते 98च्या केसीसचे म्हणजे 98 ज्यो केसीस घातलेल्यो पळय न्हू त्या केसीसचे हियरिंग जे आसा सुप्रीम कोर्टान 9 जज बेंचीस म्हणजे 9 जज बसपाक जाय आसले आनी त्याच्यानुसार ते हियरिंग घेवपाक जाय आसले। ते हियरिंग जेन्ना पयले फावटी लागता म्हणजे ही पॉझिटिव्ह स्टेप म्हणपाक काय हरकत ना। जसो कायद्यान सॉल्व करपाक जाय त्याच पद्दतीन तुमचो विशय जो आसा हो सोडयलो वयतलो आनी ताच्या खातीर पयली स्टेप जी आसा हे तुमचे 15 तारखेचे हियरिंग आसा। 15 एप्रिलाक लागला म्हणजे ऑलमोस्ट कितल्या वर्सांनी लागला हेजी तुमकां चत्राय आसतली। ताच्या खातीर तुमी थोडोसो धीर धरात। हांव अजूनय सांगतलो कारण आमकां विश्वास आसा की एक थोड्या म्हयन्या भितरूच हो विशयाचो सोक्ष मोक्ष लावपाचो हांव मायनिंग कंपनीच्या मॅनेजमेंटा कडेन दोनूय म्हणजे VM सालगांवकरूय आसतलो, हांव पयर मेळ्ळो तांकां, सेजा गोवाचे मॅनेजमेंट आसतले हांकांय मेळ्ळा। हांवें ताका सांगलां तुमी 2 वर्सां संयम बाळगला, 2 वर्सां आमकां खबर आसा म्हणजे कांयच काम नासतना तुमी कामगाराक पगार दिला, तांकां दवरल्या, हेका आमी ऋणी आहा तुमचे। तुमी आनीक थोडे दीस जे आसा म्हणजे थोडे म्हयने ह्या गोष्टीची तुमी वाट पळोवची। आमची मागणी आसा की ती बरो वकील नेमचो तेणी। पयली म्हणजे मागणी म्हणजे आतांचो जो ॲडवोकेट आसा नाटकाणी ताका तुमी रिप्लेस करचो। आमी इतके वर्सां पळयता तेजी जी भुमिका आसा ती बरी ना। तेजे मत आहा ते ऑप्शनाक आसा, आमकां खबर ना कित्याक लागून। आनी तो जर ती केस लडयत जाल्यार आमकां दिसना की आमी जिखतले अशें। सांखळेच्यान आमचो खबराकार महेश कोवेकार। बरोच तेंप खासदारकी सांबाळपी श्रीपाद नायकान उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयात उमेदवारी अर्ज भरलो। मोगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारांनी फोंडेच्या वेंचणूक कार्यालयात शिरोडेचे पोटवेंचणुके खातीर उमेदवारीचो अर्ज दाखल केला। बहुसंख्येन आयिल्ल्या भाजप कार्यकर्त्यांचे हजेरेत श्रीपाद नायकान आपली उमेदवारी दाखल केली। ताचे बराबर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गोवा फॉरवर्डाचो जयेश साळगांवकार, विनोद पालयेकार, पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार, फातोड्डेचो आदलो आमदार दामू नायक, शिवोलेचो आदलो आमदार दयानंद मांद्रेकर हजर आशिल्ले। ऑपोजिशन आमी केन्नाच कमी लेखिना। लोकशाहीक ओपोनंटाकी रिस्पेक्ट करतात। ताणें योग्य तरेन सगळे कोण ओपोनंट योग्य तरेन फायट करची, योग्य रुल्स रेग्युलेशन पाळून आनी खंय तरी प्रचार करचो, पण अपप्रचार करचो न्ही। ही पथ्य जी आहात ती पाळून प्रत्येकान आपापले फुडें आपल्या पार्टीचे एजेंडा आपापले हांव जे कितें करतो हो एजेंडा फुडें व्हरपाचो अशें आमकां खात्री। 9 जाण आमच्या वांगडा गोवा फॉरवर्डचे आमदार आमच्या वांगडा हांगा आशिल्ले। थंयसर आमच्या कडेन गोवा फॉरवर्डचो उपमुख्यमंत्री आमच्या बरोबर आशिल्लो। आमच्या अपक्ष मंत्री जे आसात, आमदार जे आसात, हे सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा। भाऊची सिम्प्लिसिटी गोंयच्या सगळ्या जनतेक खबर आसा।
की एप्रोचेबल केन्ना जेन्ना जेन्ना लोकांक जाय तेन्ना तेन्ना भाऊ लोकांक पावल्लो आसा, लोकांक मेळ्ळो आसा. भाऊच्या म्हणजे आमी पळयता की MP लेड फंडाच्या व्यतिरिक्त भाऊचे इतरही काम घडये कदाचित लोकांक खबर ना, मिडियाक खबर ना, बट त्याय पद्दतीत भाऊचें काम जें आसा हें न पब्लिसिटी करता सगळ्या लोकांच्या पर्यंत सदोदीत काम पावल्लें आसा. आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 तारखे येणारे 12 एप्रिलाक गोंयांत तेंची जाहीर सभा आसा आनी ती सकाळची स्थान निश्चित जावना, पण पणजी वाठारांत चड करून पणजी वाठार किंवा उत्तर गोंयांतच आसतली. आज आमचे अरुणाचल प्रदेशाक 2 खासदार पयलींच बिनविरोध निवडून आयिल्ले आसा. मोगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान शिरोडेच्यान वेंचणूक लडोवपा खातीर आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. भाजपाचो उमेदवार सुभाष शिरोडकराच्या विरोधात लढपा खातीर तो सज्ज जाला. ताका तेंको दिवपाक आदलो उपमुख्यमंत्री सुदीन ढवळीकार आनी मोगोपाचे वावुरपी व्हडा संख्येन हाजर आशिल्ले. म्हापशे आनी मांद्रेचे उमेदवार 2 दिसां भितर जाहीर करतले अशें दीपक ढवळीकरान सांगले. आज राज्यात अशी परिस्थिती आयल्या की तुम्ही फोडप आणि तो तुम्हीच व्हरप, लोकशाही तत्व आज गुंडाळपाक लागलेले आसा हे राजकीय क्षेत्राचेर. आणि त्या खातीर सगळे जाण आज शिरोडा मतदारसंघात आणि गोंयांत एकत्र येत आसात. विविध तरेच्या आमकां धमक्यो येतात. तुज्या अमके केशी काडटलो, तुमची अमकी प्रकरणां काडटलो, तुजे असो मसालो आमचे कडेन आसा, तुजी अशी चटणी करतलो. हे गोंयचे डेमोक्रेटीक राज्य हे सांगा पळोवया. तरी पूण हर एक शिरोड्याच्या नागरिकाच्या आणि मतदाराच्या सहाय्यान आज हांव ह्या शिरोडा मतदारसंघात भक्कमपणे उबो रावतलो. दीपकाची उमेदवारी फाटी घेवची म्हणून भरपूर प्रेशर मोगो पक्षाचेर आयलें, तांच्या आमदाराचेर आयलें आनी त्यानंतर मध्यरात्री चौकीदारांनी दिल्लो दरोडा तुमचे मुखार आसा. पूण आज एक सिद्ध केलां लोकांनी, ज्यांनी 7 वेळा ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांत राजकीय माकडोड्यो मारल्यो, तांचे पासून लोकांक कुशीन दवरप आनी लोकांची काम करनासतना आपली पोटां मारप. आनी ह्यो माकडमुड्यो गोंयांत इतल्यो जाल्या की त्यो खंय तरी बंद पडपाची जिम्मेदारी कोणी तरी घेवची पडटा. ह्या 3 दिसांत आमकां भरपूर धमक्यो आयल्यो, ईडीच्या माध्यमांतल्यान आयल्यो, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आयल्यो, NIAच्यान काल एक धमकी आमकां आयली की बायलेक म्हज्या भितर उडयतले म्हणून. म्हणजे अशा धमक्यांक घेवन सुदीन ढवळीकराचे किंवा माधवराव ढवळीकराचे कुटुंब फाटी सरचे ना. ह्यो धमक्यो हे 2 दिसांच्यो धमक्यो आसा. आनी ह्या दिसा हांव नमूद करतां, जें कितें गोंयांत लोकांक बारीक लोकांक जाय ते मुखार व्हरपा खातीर मोगो पक्ष प्रयत्न करतलो. म्हापशे आनी शिरोडे पोट वेंचणुकेक काँग्रेसीन आदल्या 2 भाजपवाल्यांची आपले उमेदवार म्हणून नांवां घोशीत केल्यात. म्हापशेच्यान आदलो भाजपा फुडारी सुधीर कांदोळकार जाल्यार शिरोडेच्यान आदलो भाजपा मंत्री महादेव नायक. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. वेगळी हायसा दाखोवन पर्यटकांक नाडपी 5 जाणांक ब्रेस्तारा सांजे पुलिशेन अटक केल्या. फटवणूक, लुबाडणूक, धमकी आणि गुन्यांवकारी कारस्थाना रचिल्ल्याच्या गुन्यांवाखाला कळंगुटे पुलिशेन ह्या 5 जाणांक ताब्यात घेतल्यात. पळयात पुराय बातमी. पर्यटक गायड म्हणून बेकायदेशीरपणान वावर करपी ह्या 5 जाणांक पुलिशेन अटक केल्या. पर्यटकांक चलयांची पुरवण करतात असो तांचेर दुबाव आसा. हे घडणुकेत ह्या 5 जाणांनी पर्यटकां कडल्यान 16,000 रुपया घेतिल्ले आणि उपरांत तांणी पर्यटकांक डान्स क्लबात व्हरून सोडिल्ले. क्लबात व्हेल्या उपरांत पर्यटकांची ATM कार्डां स्वॅप करून आनीक 12,000 रुपया तांचे कडल्यान घेतिल्ले. पर्यटकांनी ह्या 5 जाणां आड पुलिशेंत फटवणुकेची कागाळ नोंद केली. We registered an offence upon the written complaint of one Sagar Pawar, based of Pune, that accused persons, namely Shyam Bharti, along with 5 others,
hatched a criminal conspiracy wherein he was lured to hand over cash amount of rupees 60,000 along with his friends on the pretext of being supplied girls, and subsequently he was taken to Simba Dance Club at Kandoli, whereupon he was forcibly made to swipe ATM card for another 12,000, not even allowed to leave the dance club till then. Subsequently was threatened and asked to go away. Subsequently, we, after registration of the offence, we have taken into custody all the accused persons, and subsequently they were produced before the JFC MAPSA, who released them on conditional bail of rupees 10,000 each with surety, with conditions that they should report at the police station for 1 week. We are determined to ensure that the tourists are not taken for a ride and there is no more extortion or any other illegal happenings in our PS jurisdiction. कळंगूटच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकर. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोवा शिपयार्डातले बांदकामाचे सामान तांच्या गावात हाडून उडयल्ल्यान कुठ्ठाळकार चाळवल्यात. हो कोयर उडोवपाक परवानगी दिवंक नाशिल्ल्याचे अधिकारी म्हणटात. देखून कोयर उडोवप्या आड पुलिशेन कागाळ करपाचे आश्वासन पंचायतीन दिलां. गोवा शिपयार्ड पोरण्यो बिल्डिंगो मोडून नवीन बिल्डिंगो बांदता. ह्या मोडिल्ल्या बिल्डिंगांचो कोयर उडोवपा खातीर शिपयार्डान कंत्राटदार नेमला. सरपंच एंजेला फुर्तादो आनी उपसरपंच रेमंड डिसान कोयर उडयल्ले सुवातेची पळोवणी करून कारवाय करपाचे उतर दिला. तुमकां दिश्टी पडटा आसतलें हांगसर ही माती हांगा डंप केल्या. आमी सद्या मेटा स्ट्रिपा कडेन आनी हो ओपन लँड आसलेलो. हांगासर ही माती डंप केल्या. एज पर सोर्सीस म्हाका कळोन येयला कितें ही माती जी येता ती सगळी गोवा शिपयार्ड वास्को आसा थंयच्यान हांगासर हाडून डंप करता तो कॉन्ट्रॅक्टर. आतां तेंच्यांनी डंप केल्याय सारकें. थोड्या दिसांनी हो जो लँड आसा पळय तो असोच ते भरतले आनी तुमकां खबर आसतलें सालिगांव कितें चल्लां तें. माती डंप केली आतां थंयसर इल्लिगल स्ट्रक्चर येयला. तर म्हाका अशें दिसता की हांगाय फाल्यां कितें ना कितें झोपडपट्टी तयार जाता. आमकां इन्फॉर्म केलें न्हू तेदो आमी येयलीं बेगीन आनी आतां आमी पुलीस कंप्लेन दिवपाक केला. आनी दे हॅव नॉट टेकन एनी परमिशन्स फ्रॉम द पंचायत. कांय एप्लिकेशन पासून गायलो ना आनी वीच इज टोटली इलिगल. परमिशन घेवपा जाय. दुसरी म्हणल्यार दुसरी गांवां आसान गार्बेजी असो कचरो असो हाडून आमच्या गांवांत घालपाक आमी दिवपा न्हय. कोयर उडोवपाक आयिल्ल्या एका ड्रायव्हराक लोकांनी धरलो. पळयात. मट्टी शिपयार्ड का है जिसका जगह है टोमी सर का. टोमी सर डालने को बोला. आपके पास कुछ है डंपिंग का? नहीं, वो दिए नहीं हम लोग. वो बोल के गए कि हमारा जगह है डालो. आप गाड़ी किसको लगाते? कॉन्ट्रैक्टर को लगाते? गोवा शिपयार्ड को? गाड़ी हम किसको और को दिया है. मेरा भाई है, वो भाई गाड़ी शिपयार्ड को दिया है. वो शिपयार्ड गाड़ी चलाता है. हमारा इसमें कॉन्टैक्ट वगैरह शिपयार्ड में नहीं है. कुठ्ठाळेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. कोळसो हाताळणी बंद जाली जाल्यार आमच्यो नोकऱ्यो वतल्यो आनी अशें जालें जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले. देखून एनजीओनी ह्या विशयाचेर राजकारण करचें न्ही. कोळसो हाताळणेचेर खंयचोय निर्णय दिवचे आदी गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कामगारांचे हित लक्षांत घेवचे अशी विनवणी मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट कामगार संघटनेन केल्या. प्रदूषणाक तांचोय विरोध आसा पूण कोळशाची हाताळणी जाल्ली तांकांय जाय अशें कामगार संघटनेचो कार्यकारी अध्यक्ष जुडास डिकोस्टा म्हणटा. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन मुरगांव बंदराचेर कोळशाची हाताळणी चलता. Our union says it's an appeal going on to the Goa Pollution Control Board not to put impositions of handling the coal, because as our president Leonard said, after the mines this is the only source of handling coal. We also oppose coal. We also oppose pollution, but we want to handle coal. NGOs, as a request to the NGOs going on, NGOs should also think this coal handling has been done over the period of years, more than a decade, and this is the only survival. We are totally based on our salaries. If this, I humbly request the NGOs not to come on our way, not to come on our stomach, because if we stop coal, we will be having a big problem, big impact. Also, we will be compelled to come on road. If we have already suffered right from 2000
January 2017 to get our enhanced wages. Out of 11 major ports of this country, we are the 11. 10 ports has already implemented their pay scales and their benefits, whereas our workers have been sacrificing right from 2016. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. बाळ्ळीच्या शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीण देवीचो गडे उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. हातून मुखेल गड्याक उंचायेर आशिल्ल्या 15 फूट लांबायेच्या आड्याक बांधतात आणि ताचे सयत हे आडे घुमणायतात. ही परंपरा गोंयभर फामाद आसा. हे परबेत 15 फुटाचे आडे एका 30 हात लांबयेच्या खुट्याक बांधतात. ताका अशे तरेन बांधतात की दोनूय वटेन वजन सारखे जावपाक जाय. गोंयभरच्यान साबार भाविक बाळी येतात आणि देवीचो तशेंच गड्याचो आशीर्वाद घेतात. ही जात्री आमी शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीण जात्रेचो आज 4थो दीस. हेजी हे कितें आसा हे कार्ड करपाक कारण हेच कितें जाणटो ही आमकां एक देव जाणटेल्या एक देवी जाय पडली ती देवी हाडपाक तेमी कितें केलें तर देवी प्रसाद बी केलो ती चाटे फळ मागो लागली. चाटे फळ मागतकच तेमी चाटे फळ दिली जाणट्यांनी आनी हाडली. ते मदीं रावली. मदीं रावतले परत दिसालो प्रश्न पडलो ती कित्याक रावली तर आपल्याक म्हणपाक लागली फुडले आनी फाटली जाय म्हणजे मनशां रगत आनी तेमी तयार जाले दिवपाक तयार जाले दिता म्हणटा. आमी कितें करता आतां आमचे ल्हान गडे आसा तेमकां आमी फुडल्यान तोपता रथ काडप गरवेचे आपल्या गरवेचे व्हरप आनी जाणटे गड मेन गड आसता तो फाटल्यान तोपप ताका आनी ते रथ दिवप. बाळ्ळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पोरसकडे पेडणेच्या माऊली मंदिरा कुशीक रस्त्याचे बांदकाम सुरू केले जाल्यार कायदो हातान घेतले अशी देवस्थानाच्या जाळवणदारांनी शिटकावणी दिल्या. ह्या जाग्यावेल्यान राष्ट्रीय महामार्ग वता ते खातीर देवूळ मोडटले असो भंय गांवकारांक आसा. थळावो आमदार काय समाजकंटकांक हाताकडेन धरून हे करता असोय आरोप पत्रकार परिशदेत केलो. पत्रकार परिशदेक सनातन संस्था, हिंदू जनजागृती समिती, मंदिर सुरक्षा समिती, गोवा सुरक्षा मंच सारकिल्या संघटनांचे प्रतिनिधी हाजर आशिल्ले. गोवा सुरक्षा मंचाचो निमंत्रक सुभाष वेलिंगकरान हे आंदोलन गोंयभर पातळायतले अशें सांगला. 2014 आमी ज्यावेळी निवेदन दिले त्या टायमाचेर आमकां सांगले की बाबा तुमचें देवूळ सेफ आसा. पूण हे उतार खंय तरी तेंच्यांनी आमकां काळोखान दवरून आमच्या स्थानीक आमदारान आनी आमच्या गांवच्या धर्मकंटक लोक आसा पळय ह्या धर्मकंटक लोकांनी आनी त्या स्थानीक आमदाराक मेळून हे जे कट कारस्थान करून जे आमचे हिंदूंचे धर्मस्थान आसा श्रद्धास्थान आसा हे खंय तरी बाबा उडोवपाचे नश्ट करपाचे हे षडयंत्र केल्ले आसा. ह्या षडयंत्राक आमचो विरोध आसा आनी ह्यान फुडें आमी विरोध करतले. हांव एकूच सांगूंक सोदता की ह्या प्रेस कॉन्फरन्सीच्या मार्गान की जर परसकडे गांवचे माऊली मंदिराच्या आसपास जो भाग आसा आनी तो भाग जर परतून जर काम जर सुरू जालें जाल्यार आयज मेरेन आमी हे संयम जर दवरलेले आसा ते संयम आमचे तुटतले आनी आमी कायदो सुद्दां हातीन घेवपाक आमी फाटीं फुडें पोवचे ना. सनातन सारकिल्या वादग्रस्त संस्थांचो देवळा सारकिल्या पवित्र कामा खातीर तेंको घेतले ह्या प्रस्नाचेर प्रस्न हिंदू मंदिरांचो आशिल्ल्यान समविचारी खंयच्याय संघटनांचो तेंको घेतले अशें सुभाष वेलिंगकरान सांगले. पळयात तो कितें म्हणटा तो. मंदिर हें रक्षण आसा त्या मंदिराचें रक्षण हो समान मुद्दो आशिल्ल्यान
हे सगळे आमी तरेतरेचे विचारांचे लोक जे आसा अनेक गजाली आमच्या प्रत्येक मनशाक पडटल्यो अश्यो ना, पण हो मुद्दो जो आसा म्हणजे आर्किओलॉजिकल महत्व आशिल्लें श्रद्धास्थान हिंदूंचें तोडपाक जायना खंयच्याच पद्दतीन, आनी ते आमी तोडूंक दिवचो ना। ही बाब जी आसा ती आमी हांगा बशिल्ले सगळ्यांनी कॉमन आसा अशें एक म्हाका दिसता। पणजेच्यान आमचो खबराकार जवाहर बर्वे आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी। कामुर्लेच्या शिगमोत्सवात 2 गटात मारामारी जाल्ली। हे घडणुकेत पुलिशेन 10 जाणांक अटक केल्या। फिजिकल इंजुरीज जाल्यो, तातूंत भितर कोणा कडेन सुरी आशिल्ली तांणी ती तांचो तो धोल आसता ती लावन तो फोडलो। तातूंत भितर त्या स्कफला भितर तांकांय कोणा मातशें हाताक बी लागली आनी तांकां मागीर आमी सेंड देम फॉर मेडिकल अटेंशन एट ऑझिलो हॉस्पिटल। नो वी विल रिकवर इट ना सद्या कोण ना, काल तांकां एडमीट केलें आनी ते डिस्चार्ज सगळे कितें तातूंत सगळ्याकच मायनर इंजुरीज आसा, सगळ्याकच इंजुरी जाता कित्याक ती झटापट जाली तांचे भितर आनी सगळ्याकच बारीक बारीक लागली। 38 10 अरेस्टेड दे आर अकाउंट फॉर द बिल। आदित्य ओक आणि सत्यजित प्रभू हांचे हार्मोनियम वादन सोमारा 1 एप्रिलाक आयकपाची संद गोंयच्या रसिकांक मेळटली। दुबय, अमेरिका अशा देशांतल्या तशेंच भारतांत भोवतेक राज्यांतल्या संगीत मोग्यांचेर स्वरांचो मुनेळ घाल्या उपरांत हे दोगूय गोंयांत हार्मोनियमाची जादू दाखयतले। सांजे 6:30 वरांचेर जादूची पेटी हे संगीतमय कार्यावळीक आदित्य ओक आणि सत्यजित प्रभू हांचे सवादिनी वादन सोमारा 1 एप्रिलाक मडगांव रवींद्र भवनाच्या परिशद सभाघरात आयकपाक मेळटले। रवींद्र भवनान ताचें आयोजन केलां। ह्या निमतान पोरणी पदां आयकपाची संद मेळटली। सवादिनी कितें करामत करून दाखोवपाक शकता हाचे प्रात्यक्षीक पळोवपाक मेळटलें अशी आस्त रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष प्रशांत नायकान उक्तायली। खूबदां हार्मोनियमाक आमी इंडियन इन्स्ट्रुमेंट म्हणून पळयतात, लोकांक खबर ना की आनी खूबदां आमी वेस्टर्न एका सगळ्याक क्रिटिसायज करपाचें ना, वेस्टर्न जितलें आसा ताका क्रिटिसायज करता आमी, पूण लोकांक खबर ना खूब जाणांक की हार्मोनियम हे बेजिकली वेस्टर्न इन्स्ट्रुमेंट वीच हॅज कम फ्रॉम फ्रांस आनी ते भारतीय कले भितर, भारतीय संगीता भितर, भारतीय लोककले भितर हे इतले सरमिसळ जाला ताजी की आतां ह्या पेटीच्या शिवाय हार्मोनियमाच्या शिवाय भारतीयांचे पान हालना संगीता भितर। हे पेटीचो कितें उपयोग जावं येता और कितें तरेन ती पेटी करामत करून दाखयता हाजें उत्कृश्ट उदाहरण म्हळ्यार जादूची पेटी हो कार्यक्रम। हो कार्यक्रम सादर करतात आदित्य ओक आनी सत्यजित प्रभू हे 2 आघाडीचे कलाकार। जादूची पेटी ह्या कार्यावळीचे प्रयोग संपूर्ण जगभर जालात, अमेरिके जालात, दुबय जाला, वेगवेगळ्या प्रांतांनी जालात, भारता भितर संपूर्ण महाराष्ट्र सोडून इंदोर बी बाकीच्या भागा भितर बी हे कार्यक्रम जाल्ले आसात। पेटी एक ताजे बरोबर बरे खुमासदार निवेदन आनी पयलींची वेगवेगळी तरेची गाणी ह्या पेटीच्या माध्यमांतल्यान रसिका मेरेन पावोवप हे ह्या कार्यक्रमाची फलश्रुती आसा। मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार। खोर्ली म्हापशेचो वर्सुकी शिशिरोत्सव लयबद्ध धोलांच्या तालार काडिल्लो रोमटामेळ आणि नाटकाच्या माध्यमांतल्यान प्रतिभावंत कलाकारांचे कला प्रदर्शन घडयत व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या निमतान 4 दर्जेदार नाटकांची मेजवानी लोकांक मेळ्ळी। निमण्या दिसा गुलालोत्सवान ह्या उत्सवाची सांगता जाली। शुक्रारा 22 मार्चाक सुरू जाल्ल्या अंदूच्या शिशिरोत्सवात खोर्ले सातेरी देवस्थानाच्या सभामंडपात 4 नाटकांचे आयोजन केल्ले। मोहरा इरेला पडला, देवारा, वेगळं व्हायचंय मला आणि लग्ना आधी वरात अशा 4 नाटकांतल्यान कलाकारांनी रसिकांची मनरिजवण केली। सोमारा 25 वेर सातेरीची पालखेंतल्यान मिरवणूक काढली, जाल्यार मंगळारा जाल्ल्या गुलाल उत्सवात देवळाकडल्यान रोमटामेळ मिरवणूक काढून ती खोर्ले शिमेमेरेन व्हेली आणि परत देवळाकडेन हाडली। भाविकांनी व्हडा संख्येन तातूंत वांटो घेतलो। पळयात कांय खिणचित्रां।
खोर्ली म्हापशेच्यान आमचो खबराकार जवाहर बर्वे। आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात। मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365। देव बरें करूं।